teacher, this boy who expired yesterday, has come to give a complaint against authorities like PWD and forest. कितें जाला आमची NH-16 रोड जो नुवेंतल्यान पास जाता नुवें ग्राउंडा कडेन नुवें चर्च ग्राउंडा कडेन काल झाड कापताले आनी झाड कापता आसतना एक झाड हे भुरग्याचें पडलें आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. हें पडपाक कारण म्हणजे ओन्ली 2 डिपार्टमेंट, एक PWD आनी एक फॉरेस्ट. तेणी अनड्यू केअर घेवना, तेणी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूना. एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जेन्ना परमिशन दिता तेन्ना ते झाडां एन्युमरेट करपाक जाय आनी खंयची अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट whichever trees are coming posing danger to motorists should be trimmed. And meditation bluntly cut केले. There is no procedure followed, no proper manning of the road. Barricade करू ना काय ना. वो innocent भुरगो only 25 years old from my village. तो बाळ वयता आसतना तेजेर झाड पडलें. He was unaware that such a huge tree. They try to push the tree खंय हेजेर JCB खंय लगयला आनी तेन्ना ते पडला. So it is suddenly it came and he lost his life. त्या खातीर ह्या भुरग्याक आमकां जस्टीस दिवपा लागून आमी villagers got together here. The father has lodged a complaint and they want the culprit to be booked immediately and justice to be given to this boy. बॉडी घेतली आता ना बॉडी घेवना. मागीर So next week they have तुगेलें नांव कितें? Fauzi Dorado. हां Fauzi Dorado, ex-सरपंच नुवें. बाबा या सांग. मेळतो म्हज्या भयणी गेलो व्हडलो चेडो तेजो आनी हय हे भुरग्या ते आनी मान उडयला आनी तें दूख लोकेज केलो ना कांय केलो ना. ह्या भुरग्या त्यान मान उडयला. आमकां हेजेर आमकां जस्टीस जाय आनी आमी जस्टीस मेळ बगर आमी बॉडी हात लावपा नाय. ओके नांव कितें तुगेलें? फांसी फांसी मिरांडा आनी कांय ना. बरें ती कॉपी फोटो काडटा म्हाका